परिमल अभिषेक, ताज्या उपरांत पुंडलीक खोर्जुवेकर आणि प्रवीण वळवटकर, तसोच आमचो वायस चेअरमॅन आसा. बाकीचे सगळे केटीसीचे स्टाफ. सगळ्यात पयली हांव ITG आणि KTC ह्या दोगांयचें खूब खूब अभिनंदन करता. पयलें कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्लें तें कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत कदंबा खातीर आणि कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्वीस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हें कार्ड आयच्यान लॉन्च करता. इतकें सोंपें आनी सुटसुटीत कार्ड दुसरें आसूंक शकना. एक्चुअली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली, बट आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता. लोकांनी डायरेक्टली कार्ड घेवपाचें आनी पयलें कार्ड घेता आसतना 150 रुपया जे भरता तेय बी तांकां तांच्या बसीच्या ट्रॅव्हलिंगान यूज करपा खातीर मेळटले. म्हणून मॅक्झिमम लोकांनी कार्ड घेतलें काय ताका खंयचे बसीर केन्ना चडटलो कितले पयशे पे करपाक खंयसरूच कसलीच कटकट उरची ना. म्हणजे काणकोणच्या मनशान जरी कार्ड घेतलें जाल्यार ताका काणकोण टू पणजे येवपा खातीरच न्ही, फाल्यां सकाळी तो पणजेच्यान म्हापसा सुद्दां जरी गेलो जाल्यार तेंच कार्ड यूज करून ताका तें कार्ड फुडल्या हेका यूज करपाक मेळटलें. हाजी सिस्टम आमच्या कार्ड डेव्हलप करता आसतना डेव्हलप केल्या. जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयली 10% ऑफ मेळटलो. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा 100 रुपया टिकेट आसा जाल्यार ताका 90 रुपयांक मेळटलें. इन फ्युचर आउट ऑफ ज्यो बसीस वता तातूंय बी कार्ड आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आउट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हें कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले. सो डॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आउट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज एन बीग बेनिफीट आसा. दुसरी गजाल स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली. इनिशियली तांकां हें कार्ड घेवनूच 50%नूच तेंचें चलतलें. इन फ्युचर तांच्या खातीर कंपल्सरी तेंच्यांनी कार्ड जे आहा पळय घेवपाक जाय. म्हणजे तांकां वेगळें आपलें आनी आय कार्ड दाखय हें बीन ना. स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जालें. तिसरी गजाल कदंबात सिनियर सिटीजनांक आमी 50% दिता. तांच्यांनी कार्ड घेवपाचें आनी आपले 50% आपलें वेगळें कार्ड हाडपाची गरज ना. एकदा कार्ड घेतलो आपूण सिनियर सिटीजन कार्ड म्हणून तेजें रजिस्टर्ड जातलें. ताका ऑलवेज ज्या जाग्यार वता त्या जाग्यार तेजे पयशे डिडक्ट जातले. 1000 रुपया भरल्या उपरांत 1000 रुपया भरून तो कंटिन्युअसली जो आहा पळय न्ही म्हयनोभर कितें कार्ड आनी अशें कांय ना तेजे पयशे जे आहा ते कॅरी फॉरवर्ड जातले फॉर द नेक्स्ट मंथ. एका म्हयन्याक घेतले तेजे पयशे ते सोंपले अशें कांयच ना. तेजे त्या म्हयन्याचे पयशे कॅरी फॉरवर्ड दुसऱ्या म्हयन्याक जातले. ती पयशे घेतले बाबा ह्या म्हयन्यान आपूण यूज केले ना जाल्यार ते कार्ड फाल्यां सकाळी यूज करूंक मेळचें ना अशें ना. सिनियर सिटीजन आनी स्टुडंट सोडून फॅमिली कार्डय अवेलेबल आसा. घरांतल्या एका मनशान जर कार्ड घेतलें जाल्यार दुसऱ्याक कार्ड घेवपाची गरज ना. तेणी त्याच कार्डाचेर बाकी ट्रॅव्हल करूं येता. म्हणजे मिस्टरान घेतलेलें कार्ड मिसेसीकूय बी यूज जातलें. त्या खातीर तें कार्ड घेवन तेणी बी त्या कार्डाचो फायदो हो घेवं येता. म्हणून आतां दोग जाण रेग्युलर ट्रॅव्हल करता जाल्यार 2 वेगळी कार्डां घेवची पडटलीं. बट दोग जाण रेग्युलर कार्ड जर वापरना एकटोच वापरता जाल्यार एक कार्ड घेवन जाय तेन्ना मिसेसीकूय बी तें कार्ड वापरपाचो रायट्स जो आसा हो उरतलो. रेग्युलर इंडस्ट्रींत कामाक वचपी, प्रायवेट सॅक्टरांत कामाक वचपी किंवा गव्हर्मेंटांत कामाक येवपी ह्या सगळ्या जाणांनी ह्या 100% कार्डाचो यूज करचो. म्हणजे हांवें म्हाजी बस आनी कदंबा ह्या दोनांय खातीर म्हटलां. आमची रेग्युलर पास सिस्टम आसात बट ताज्या भायर म्हणजे आमची कार्ड सिस्टम ही आमी इंट्रोड्यूस करता आसतना लोकांक एकदम म्हणजे सिमलेस आनी कॅशलेस ट्रॅव्हल जाका आमी म्हणटा तें सिमलेस आनी कॅशलेस ट्रॅव्हल जातलें. खंयसरूच तांकां रावपाची गरज ना. जी कदंबा दिसता ताजेर तेंच्यांनी वयर चडपाक जाय. दीस इज अ कन्विनियन्स अँड फ्लेक्झिबिलिटी. हे लोकांक एकदम कन्विनियन्स आसा. लोकां खातीर फ्लेक्झिबल ज्या पद्दतीन वापरूंक मेळटा त्या पद्दतीचें कार्ड आसा. सिमलेस ऑन बोर्डींग एक्सपिरियन्सीस. इन फ्युचर आमी म्हणटा तशें कंडक्टर सुद्दां फुडें फुडें आसचे ना. तेंच्यांनी फक्त टच करपाचें आनी भितर वचपाचो. त्या खातीर म्हणजे आमकां आमचे कंडक्टर आसलेल्यांक आमी काडूनय उडोवचे ना. रोखडेच परत दुसरो जाल्यार कोण तरी आनीक छापतलो म्हणून सांगता. आमकां सगळ्या स्टाफाची आमच्या गरज आसा. बट एडवान्स टॅक्नोलॉजी जी आसा पळय ही येवपाक जाय. त्या खातीर इन फ्युचर अशा पद्दतीची टॅक्नोलॉजी आमी हाडटा. दीस इज अ कॉस्ट सेवींग. कारण ऑलमोस्ट जेन्ना आमी जनरल पब्लिकाक 10% सबसिडी आमी डायरेक्ट दितात. सिनियर सिटीजनांनी हांकां दितात बट त्या खातीर तेंच्यांनी आनी ही सबसिडी म्हाजी बसीनूय मेळटली. उरलेल्यो म्हाजी बस आमी थोड्या दिसांनी उरलेल्या रुटा वयल्यो म्हाजी बसीस घेवपाच्यो आसा. ते स्ट्रीमलायन आमी करपाक घेतलेलें आसा. दीस इन्क्लूड्स एनहेन्स द ट्रान्सपरन्सी आनी सेक्युरिटी. बरेचशे फावटी आमकां आमचो TC
त्या कंडक्टरांच्या फाटल्यान भोंवडोवचो पडटा, त्याच्या बल्सान कितले पयशे आहा ते चॅक करचे पडटा, ते आनीक उरचे ना. हितून ट्रान्सपरन्सी येतली एकदम आनी फुल्ली सेक्युअर्ड उरतले. इट इज अ स्ट्रीमलायन ऑपरेशन. ह्या पद्दतीन ट्रान्झीट कार्डान आमी एकदम स्ट्रीमलायन ऑपरेशन. कदंबा आपले पयशे म्हणजे हे जे आमी लोकांक सेविंग दिता आसतना कदंबाय आपले पयशे जे आहा पळय न्ही सेव करतले, अशा पद्दतीची ट्रान्सफरन्स सिस्टम आमी ह्या सिंगल म्हणजे वन स्टेट वन कार्ड ह्या सिस्टम म्हणजे वन नेशन वन कार्ड जशें रेशन कार्ड हाडले त्याच पद्दतीन हे वन स्टेट वन कार्ड हे कार्ड जे आमी आज इंट्रोड्यूस करता. आनी स्वातंत्र्याच्या पूर्व संदेक हे कार्ड आज इंट्रोड्यूस करता आसतना हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाबीन गुदिनो तसोच आमचो चेअरमॅन बाब उल्हास नायक तुयेकर हांच्यांनी एडवान्स टॅक्नॉलॉजीचो यूज करता आसतना हे कार्ड आमी लॉन्च केला. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तुमी तुमचे कार्ड जे आसा बेगिनात बेगीन घेवचे आनी आमी जे 2 व्हिलर 3 व्हिलर्स जे घेवन कंटिन्युअसली जे ट्रॅव्हल करतात तेंच्यांनी आपलें ट्रॅव्हलिंग बंद करचें. रस्त्यार चडांत चड 2 व्हिलर 3 व्हिलर कमी जावच्यो. हाज्या खातीर हितूंतल्यान 2 गजाली जातल्यो. रस्त्या वयले एक्सिडंट कमी जातले, रस्त्या वयले पोल्युशन कमी जातलें, रस्त्या वयले ट्राफीक कमी जातलो, जेणे करून आमकां बेगिनात बेगीन फाल्यां सकाळी म्हणजे ह्या स्मूथ तेज्या खातीर आनिकूय बसीस ज्यो आसा ह्यो आमी नव्यो इंट्रोड्यूस करपाच्यो आसा. प्रायवेट बस ओनर्स हांकांय सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी तांकांय बी म्हणजे खंयसरूच हितूर कोणाकूच लॉस जावचो ना. इन फ्युचर अशा पद्दतींतल्या ट्रान्सपोर्ट बसींतल्या सगळ्या जाणांक आमी ऑन बोर्ड घेवन गोंयांतली पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम सुदरपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव एकंदर परत एकदां आयचे वन स्टेट वन कार्ड इट इज एन स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड हाज्या लॉन्चिंगाच्या बद्दल हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाचे आनी कॉर्पोरेशनाचे खूब खूब अभिनंदन करता. न्यू टॅक्नॉलॉजी तेंच्यांनी एडॉप्ट केली त्या खातीर तांचें अभिनंदन. म्हाका दिसता फर्स्ट कार्ड दिवपाक आमची भुरगीं रावल्या जेंच्यांनी ऑलरेडी कार्ड घेतले. इन फ्युचर हेजो खूब मोठो फायदो हो सगळ्यांक तांकां जातलो. पयले कार्ड घेतात तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन. देव बरें करूं. प्रिपेड कार्ड इट इज. पेमेंट पयलीं करचो. बसी स्मार्ट आसा आमच्यो. अर्द्यो बसी स्मार्ट जाल्या, उरलेल्यो बसी स्मार्ट जातल्यो. सगळ्यो वांगडाच जायना. ब्रेक फेल जालना. ब्रेक इन्क्वायरी केली आमी. ब्रेक फेल जालना. येस मेन्शन रॉंग थिंग. ब्रेक फेल जालना जाल्यार तेणी ते नवोच घेतला कोण तरी तो टेम्पररी ड्रायव्हर माझी बसीचो कदंबाचे लेट मी क्लॅरिफाय तेजो ब्रेक फेल जालना आसलोलो कळ्ळें. आतां ती इन्क्वायरी चालू आसा तेजेर आनी ऑलरेडी ताका सस्पेन्शन केल्लो आसा. सांग म्हळ्यार तेणी कित्याक तेणी ते रॉंग स्टेटमेंट केला आनी तशीच गाडी घेवन फुडें गेला. खंय ती घालता चेअरमॅनान सांगलें घालता चल्ले कार्डार घालता. At the end of the event, सगळ्या बस स्टँडचेर ऑनलायन एप्लिकेशन आमी केला. ऑनलायन एप्लाय करपाचें तेजे कार्ड ताका तेज्या बस स्टँडार मेळटलें आनी कावंटरूय बी बस स्टँडाचेर आसतले. तेज्या भायर ऑनलायन ना पळय न्ही कोणाक. बस स्टँडाचेर आमचे KTCचे ऑफिस आहा थंय कावंटर आहा फॉर्म भरून दिवपाचो आनी कार्ड घेवपाचें. कार्डा दिवया. I request Honorable CM to kindly hand over the smart transit card to the students Simran Barve and Laiba Khan and to all the students present here. सगळी हात काढा. यात भुरगीं यात सगळी फुडें यो रे. तूं खंय रावता? आं खंयच्या बरोबर असो यो. तर मागीर चेंज करुया. यो तूं घे. तुजें नांव कितें? तुजें नांव कितें गो बाय? या घे. At the end of the function, I would like to thank all the chief guests, Honorable CM of Goa, the Honorable Transport Minister and all the esteemed guests for gracing today's occasion. I also thank the officials of Interation Technologies Private Limited and the officials of KTCL, press, media and all present here for making the event a grand success. Thank you. एक मिनिट असो धर. जालें? अशें धरा कार्ड अशें धरात सगळीं जाणां. चलो. येस. चल रे.